सुरवेक प्रयात आयच्यो मुखेल खबरो। ऑपरेशन सिंदूर वर्सपूर्ती निमतान राष्ट्रपती प्रधानमंत्री यांचे सयत मानेस्तांनी भारतीय सैन्य दळाक केलो सलाम। आतंकवादी कर्तुबांक भारतात थारोना दिली शिटकावणी। केंद्रीय कामकाज आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय हांच्या हस्तुकी आयच्यान मोफत भलायकी तपासणी कार्यावळ सुरू। देशभरातल्या कामगारां खातीर चालीक लायल्या येवजण। राज्यातल्या पारंपरिक कला नाट्य आणि नाचाचे शिक्षणा खातीर शिष्यवृत्ती येवजण जाहीर। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांक दिल्या माहिती। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी वास्कोत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे जाले लोकार्पण। बुन्यादी फातर बसोवपाची जाली कार्यावळ। आणि बिहारात मुखेलमंत्री सम्राट चौधरी हांच्या कॅबिनेटाचो जालो विस्तार। सोपूत विधी कार्यावळीक प्रधानमंत्र्यांची जाली उपस्थिती। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेक वर्स जाल्ले खातीर सैन्य दळाक सलाम केला। ऑपरेशन सिंदूरा वरवीं भारतान दहशतवादाक योग्य जाप दिल्या अशें स्पश्ट करून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विशयाचेर वचनबद्धता स्पष्टपणान दिश्टी पडटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। देशांतल्या दरेक नागरिकांक आपल्या सैन्य दळाचो अभिमान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलां। मजगतीं सैन्य दळाच्या सन्माना खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या एक्स समाज माध्यम खात्याचे ऑपरेशन सिंदूर डीपी दवरला आनी लोकांनी लेगीत असो डीपी दवरचो अशें आवाहन केलां। ऑपरेशन सिंदूर ही फकत लष्करी कारवाय न्हय जाल्यार भारताच्या रणनीतीक इतिहासांतलो एक म्हत्वाचो निर्णायक खीण आसा अशें सुरक्षा दळांनी स्पश्ट केलां। ऑपरेशन सिंदूराच्या वर्सपूर्ती निमतान राजस्थानातल्या जयपुरात आयोजित पत्रकार परिशदेत उपलष्कर मुखेली लेफ्टनंट जनरल राजीव घई, एअर मार्शल A.K. भारती आणि व्हायस ॲडमिरल A.N. प्रमोद हांणी मोहिमेच्या वेगवेगळ्या तासांकांचे संबोधन केलें। Operation Sindoor was also a joint tri-services effort. It integrated land, air and maritime capabilities with shared situational awareness, common operation and intelligence pictures, and real-time decision making. Standoff precision strikes, 9 in all, 7 executed by the Indian Army and 2 by the Indian Air Force, were timed to perfection, achieved total surprise, and inflicted maximum damage in each established terror hub deep in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and heartland Pakistan, signaling that no sanctuary is safe. Our fight was with the terrorists and their support infrastructure, and that is what we hit, ensuring no collateral damage. We had achieved our objectives and our mission was complete. But when Pakistani establishment decided to side with terror and make it their own fight, we had no choice but to respond in kind. It was about self-defense, much beyond a counter-terror operation. When we responded, it was lethal and ruthless. To reaffirm the primacy of air power, and when I say air power, it means everything that is in the air and not only Air Force. As the first responder and the dimension of choice for any nation. Second, it reasserted the salience of jointness and a whole-of-nation approach. It vindicated Indian Air Force's focus on precision targeting and net-centric warfare, with ICCS emerging as a clear enabler. Next, we are also able to see through our adversary. We now have first-hand confirmation of their capabilities, capacities, and tactics they intended to hide. So I'm sure there are a very lot across there. A crucial lesson: nations forced into conflict must always have conflict termination criteria and strategy in sight. Otherwise, very soon you can go astray and do not realize how to terminate that conflict. On the night of 6th, 7th May, the naval personnel also participated
in the precision strikes on terror infrastructure alongside the Indian Army and Indian Air Force, underscoring jointness. As the campaign unfolded, forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units into a defensive posture, largely confined to harbors or operating close to their coastline. Our dominance at sea created credible deterrence and held Pakistani economic trade, routes and risks, thereby significantly contributing to the escalation control mechanism. I would like to assure the citizens of Bharat that the Indian Defence Forces, including the Indian Navy, remain ready and forward deployed. If Op Sindoor was proof of calibrated resolve, our next response will be about sustained overmatch. If challenged again, we will not merely respond, we'll shape the battle space from the outset. The Indian Navy, alongside the Indian Army and the Indian Air Force, has demonstrated capability to strike deep, strike far, and strike sure, anytime, anywhere, anyhow. नव्या कामगार कायद्याखाला 40 वर्सां पिराये वा ते परस अधिक पिरायेच्या कामगारां खातीर राष्ट्रपावंड्या वयली वर्सुकी भलायकी तपासणी कार्यावळ केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय हांणी आयच्यान चालीक लायली. नवी दिल्लींतल्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या वैजकीय महाविद्यालय इस्पितळांत ह्या उपक्रमाची सुरवात जाली. कामगारां खातीर सर्वसमावेशक भलायकी सेवा उपलब्ध करून दिवप आनी वेवसायीक भलायकी वेवस्था अदीक घटमूट करप हो ह्या मोहिमेचो मुखेल हेत आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला फाटल्या 12 वर्सां देशांतल्या कामगार आनी युवा शक्तीचो आदर वाडला अशें मंत्री मांडवीय हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. के स्वास्थ्य पैरामीटर को भी इम्प्रूव करेगा. जब हेल्थ चेकअप हो जाएगा तो जो भी छोटी मोटी बीमारी सजेस्ट करी जाएगी उसका इलाज भी ईएसआईसी हॉस्पिटल में करा जाएगा. उनके लिए जो भी खर्च होगा वो भी ईएसआईसी कवरेज से ही उपलब्ध हो जाएगा. दोस्तों, मेरा सभी श्रमिक भाई और बहनों को सादर विनंती है, अनुरोध है कि आप आइए और मोदी जी के 4 लेबर कोड के इंप्लीमेंटेशन में जो 40 इयर्स के अबव के सभी श्रमिक का हेल्थ चेकअप को सुनिश्चित करना एक गारंटी दी गई है. एक गारंटी को पूर्ण करने के लिए आप सबका सहयोग अनिवार्य है. बिहारात आयज नव्या राज्य मंत्रिमंडळाचो विस्तार सुवाळो जालो. पाटणांतल्या गांधी मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या भव्य सोपूतविधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. सम्राट चौधरी हांच्या फुडारपणाखाला नव्या मंत्रिमंडळात निशांत कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जयस्वाल, लेसी सिंग, नितीश मिश्रा, रामकृपाल यादव आणि अशोक चौधरी हांच्या सयत कांय नव्या मंत्र्यांचो आस्पाव आसा. बिहाराचे आदले मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांची राज्यसभेत निवड जाल्या उपरांत रित्या जाल्ल्या सुवातेचेर भाजपाचे सम्राट चौधरी हांणी मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतिल्लो. मजगतीं केरळांत नवे सरकार स्थापणुके खातीर हालचाली नेटान सुरू जाल्या. 140 पैकी 102 सुवातो जिखून जैत मेळयिल्ल्या काँग्रेस फुडारपणाखालच्या UDF आघाडी सरकारान स्थापनेचो दावो करपाची तयारी केल्या. तामिळनाडूंत लेगीत TVK मुखेली विजय हांणी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांची भेट घेवन तांचे कडेन सत्ता स्थापनेचो दावो केला. अस्तंत बंगालात नवे सरकार स्थापन जावचे पयलींच राजकीय वातावरण तापूक लागला. उत्तर 24 परगना जिल्ह्यातल्या मध्य ग्राम लागसार भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी सुवेंद्रू अधिकारी हांचो खासगी सहाय्यक आशिल्लो चंद्रनाथ रथ हाची अज्ञान हल्लेखोरांनी फारपेट करून हत्या केली. ह्या हल्ल्यात आनीकूय एक जखमी जाला. हल्लेखोरांनी रथ हांच्या वाहनांचेर 16 वेळा फारपेट करून ताची हत्या केल्ल्याचे उघड जाला. जखमीक ताकतिकेन हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले, मात डॉक्टरांनी चंद्रकांत रथ हांकां मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलां.
ह्या प्रकरणाचो तपास पथकाकडेन सोपयला. ह्या घडणुकेचे पडसाद पुराय देशभर उमटूक लागल्या. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. जीवन के दिन छोटे सही बंद हो मोठी अरे चीज निकल जाए गिली 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 छू 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 प्यार मेरा दीवाना सुर में थोड़ा सा इधर उधर है. चुपके चुपके शहरी पुरवैया दादा इसकी शक्ल भी पंचमदा से मिलती भी है ना. हाँ काफी. थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है. सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसावा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया मुखावेल खबरो. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत, लोकनाच, भरतनाट्यम, कथक नाच, गोवा लोककला, नाट्य आणि चित्रपट तशेंच दशावतार ह्या सारकिल्ल्यो पारंपारीक कला शिकपा खातीर राज्यांतल्या होतकरू विद्यार्थ्यांक खासा शिश्यवृत्ती दिवपाची येवजण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज जारी केल्या. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत तांणी ह्या शिश्यवृत्ती विशीं अदीक म्हायती दिली. तशेंच मंत्रिमंडळाच्या बसकेत घेतिल्ल्या हेर कांय निर्णयाची म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. क्लासिकल, वोकल, इंस्ट्रुमेंटल म्युझिक, फोक डान्स, भरतनाट्यम, कथक, ओके, फोक डान्स फ्रॉम गोवा, ड्रामा अँड थिएटर, त्याचबरोबर बाकी दशावतार अँड अदर ट्रेडिशनल परफॉर्मन्स हाज्या खातीर तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स दिता, हे स्टायफंड दिता, हे शिकपाकूय बी. आणि अंडर दीज स्किम्स ती सिलेक्टेड जाता ते चिल्ड्रन्स. इट इज स्टायफंड फ्रॉम द 3,600 टू द ट्रेनिंग फीज 9,000 पर्यंत दिता. सगळ्या जाणांनी त्याच्यात 30 मे पर्यंत हे अप्लाय करपाक जाय. कॅबिनेट गिवन द अप्रुवल फॉर द गोवा लायव्हलीहूड फोरम एज द इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी फॉर द ऑपरेशन मॅनेजमेंट मेंटेनन्स ऑफ द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोवा मल्टी product processing centers and financial support of the 1 crore rupees. It is an allocation of the dump quantity for the Sejavor Resource Limited. तो कॅबिनेटाच्या मुखार म्हणजे एक्सेस ओवर तांकां दिला एक्चुअली. त्या हातूंत तांच्यांनी जे लेफ्ट ओवर थंय उरलेलो तो ओवर. Approval for the Goa rules of admission of the postgraduate degree course of the Goa University at a Goa Medical College. डॉक्टर पोनराज हांकां कन्सल्टंट म्हणून आमी परत रिअपॉइंटमेंट केला, रिटायर्ड जाल्ले. न्यूरोसर्जन. रिस्टोरेशन ऑफ द 2 junior सिव्हिल इंजिनियर इन द हाऊसिंग बोर्ड. तांचे 2 पोस्ट हे केले ते रिस्टोर केला परत एकदा. क्रिएशन ऑफ द 23 पोस्ट इन द वेरियस कॅटेगरी इन द गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरी मंत्रालयात दिव्यांग आयोगाचो वर्सुकी नियाळ प्रसिद्ध केलो. ह्या वेळार आयोगाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकर, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार आयोगाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकर हांणी आयोगाचे कामकाजा विशीं अदीक म्हायती दिली. ह्या एन्युअल रिपोर्टान आमी जे एक्टिविटीज कंडक्ट करता थ्रू आउट द इयर, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आसतले, सेन्सिटायझेशन वर्कशॉप्स आसतले, मागीर एड्स एंड अप्लायन्सीसचे डिस्ट्रिब्युशन आसतले, ताचो सगळो रिपोर्ट ह्या एन्युअल रिपोर्टान आमी पब्लीश केल्लो आसा. गेली 4 वर्सां कन्सिस्टंटली आमी आमचो एन्युअल रिपोर्ट पब्लीश करता आनी आज आमकां खूब खोस भोगता की माननीय मुख्यमंत्र्यान ताच्या हांगा हो रिपोर्ट पब्लीश केला.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांचे उक्तावण जाले. वास्कोतल्या रेल्वे पुला सकयल्ल्या रोड अंडरब्रिजचे तांणी लोकार्पण केले. ह्या वेळार रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक श्रीमती बेला विना, थळावे आमदार दाजी साळकार, हेर अधिकारी आनी लोकप्रतिनिधी हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सरकारान घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पाची माहिती दिली. 2.5 कोटी रुपया आम्ही खर्च केला बाबदाजी आणि इलेक्शनाच्या पयलीं लोकांक प्रॉमिस केल्ले कितें म्हणून की तुमकां आमी म्हणटा तसो रेल्वे अंडरब्रिज बांदून दिता. कित्याक आमकां चिंता आसा लोकांची. एखाद्याक एम्ब्युलन्स जर पास जातले आसत जाल्यार 5 मिनटाच्या जाग्याचेर जे गाडयेक अर्दे वर लागतले ओके ती 5 मिनटान गाडी वचूंक जाय कारण लोकांचो जीव म्हत्वाचो आसा. आमकां चुकून जर फायर ब्रिगेड लागची पडची न्ही लागली जाल्यार ती 5 मिनटांच्या डिस्टन्सान आमच्या कडेन पावची. जे जिवीत हानी जावची न्ही, प्रॉपर्टी हानी जावची न्ही. हांगाच आसा म्हणटा आमी फायर स्टेशन पण हांगा पावनाशिल्ली. गेली कितलीशेच वर्सांची डिमांड ती लक्षांत घेवन आमी रेल्वे अंडरब्रिज आज लोकार्पण करता आसतनाय बी म्हाका खोस भोगता. हांव ताजें अभिनंदन करता. डबल इंजीन सरकारचो डबल इम्पॅक्ट प्रोजेक्ट हो आमी दाखोवन दिलो. म्हणून म्हटलें आमी फक्त खोटी प्रॉमिसां करिना, आमी दिल्ले प्रॉमिस हे आमी फुलफील करता. हाजें उदाहरण आसा. वास्कोचे आमदार कृष्णा दाजी साळकार हांणी आपल्या उलोवपांत ह्या पुला विशीं अदीक म्हायती दिली. हो अंडरपास म्हणजे इतल्यान इतलो गरजेचो आशिल्लो की खंय उजो पेटलो नाजाल्यार खंय कितें ट्रेजेडी जाली जाल्यार ह्या भागांतले लोक म्हणजे मागरांतले जरा उरुलें, बेलाबाय, मेस्तावाडो, बायणां सगळ्या सायडींतले लोक म्हणजे तांची कितें अवस्था जावपाची हांव नकळ. आनी ह्या रेल्वे मंत्र्यान म्हणजे इमिडिएटली अश्विनी वैष्णवजी इमिडिएटली आमकां हें सँक्शन करून दिलें. खूब डिफिकल्ट प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी हाचे 380 सुमार हें आसा कवरेज आसा. आज हें सगळें करता आसतना आमकां अंडर वास्को हिस्टॉरीक सिटी इंटरग्रेटेड कोर आमकां 140 कोटी रुपया आमकां सरकारान दिले. त्या 140 कोटीन आमी एक मॉडर्न मार्केट जे आमचे खूब वायट अवस्थेन आशिल्ले ते बांदतात, वेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट बांदतात. थोड्यो म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज ज्यो डिलॅपिडेटेड कंडिशन्सान आशिल्ल्यो जंय कोणूच रावनाशिल्ले पूण ती पळोवपाक पसून वायट दिसतालें ते आमी डेवलप करपाक घेता. आनी हो फंड असो आसा की हो फंड एकदां काबार जालो की परत तुका यू कॅन एप्लाय फॉर द सेम फंड आनी इमिडिएटली तो मेळटा. सो वास्कोची उदरगतीची म्हाका दिसता सुरवात जाल्ली आसा. प्रत्येक कडेन स्वतंत्र पातार पळोवपाक गेल्यार ब्युटिफिकेशन म्हणजे स्वतंत्र पात, FL गोम्स रोड आनी मदलो रोड हे तिनूय ब्युटिफिकेशन जातात. म्हणजे अरावंड 15-16 कोटी रुपया मोडून आमी ते सगळे ब्युटिफाय करतात. नवे गटर्स, नवे फुटपाथ्स, पयले फावटी डक्ट सिस्टम म्हणजे आमी वास्को भितर इंट्रोड्यूस करता. हे सगळें करता आसतना आमचो सर्वांगीण विकास सगळ्यांचो करप हेंच आमचें ध्येय आसा. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांचे लेगीत ह्या कार्यावळीत उलोवप जालें. आमी अंडरपासाचें उद्घाटन जातकच फायर ब्रिगेडच्यो गाडयो गेल्यो. मागीर आमकां लक्षांत आयलें की फायर ब्रिगेड इतले लागीं फायर ब्रिगेडचें ऑफीस आसा पूण हांगा जर एखादो उजो लागलो आसत जाल्यार येवपाक गाडयो मेळनाशिल्ल्यो. आनी त्या वेळार ज्या वेळाचेर निदर्शनाक हाडून दिलें मुख्यमंत्र्याच्या ते इमिजिएटली केंद्रा कडेन उलयले. आनी अत्यंत म्हत्वाचो अंडरपास ज्याच्या हातूंतल्यान व्हडल्यो गाडयो सुद्दां वचपाक शकतात हें तांच्यांनी करून दिल्लें आसा. आनी त्या वेळार एखादो विकास करता आसतना तेजो सामाजीक दृश्ट्या कशा पद्दतीन फायदो जावं जाय हें सदोदीत ते पळयतात. आज ज्या तरेन आमी हांगा बशिल्ले आसात, आज हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांव पळयता की हांगाल्याक जर जॉगिंग पार्कान जर वचूं जाय जाल्यार म्हाका दिसता दाबोळी वचचें पडटलें माविनाच्या मतदारसंघात. आज ही सगळी फॅसिलिटी ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा भितर मेळटली. वास्कोत आयोजीत केल्ले कार्यावळीत सागर मैदानाचेर 54 कोटी खर्चून बांदपाच्या बहुउद्देशीय क्रीडा संकुलाचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज बसयलो. हे कार्यावळीक येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो, खेळां मंत्री रमेश तवडकार, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार कृष्णा साळकार, आमदार संकल्प आमोणकार, नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, आदले नगराध्यक्ष दीपक नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. वास्कोच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर सरकारान 140 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केला अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत दिली. आम्ही वास्को शहरा खातीर दिल्या 140 कोटी रुपया. म्हणजे तुम्ही विचार करात 5 किलोमिटराच्या या वास्को शहरात 140 कोटी रुपया जेन्ना स्पेंड जातले तेन्ना या वास्को शहर गोंयच्या नकाशाचेर न्ही
भारताच्या नकाशाचेर दिसतले हे तुमकां सांगपा खातीर हांव हांगा आयला. आनी हे बेश्टें न्ही, इट वील बी द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. आमी विचार करता फुडल्या 50 वर्सांचो. आमी जेन्ना विचार करता तेन्ना हांगासल्या सिवरेजीचो विचार करता, तेन्ना आमी हांगासरल्या अंडरग्रावंड केबल्स आनी हेजो विचार करता. आमी हांगासलो नेटवर्काचो विचार करता, आमी अंडरग्रावंड गॅस पायपलायन्सचो विचार करता. आणि ओवरऑल डेव्हलपमेंट जी जातली पळय न्ही, ईच अँड एवरीथिंग म्हणजे वास्कोंतल्या प्रत्येक नागरिकाचो 50 वर्सांचो फुडलो विचार करून ही अमावंट 140 कोटी रुपया केंद्र सरकार आणि राज्य सरकाराच्या सहकार्यान तुमकां सगळ्यांक विश्वासाक घेवन आमी स्पेंड करपाचे आसा. म्हणजे हाजो कन्सल्टंट बसतलो, तो प्रोजेक्ट तुमकां दाखयतलो, तो प्रोजेक्ट तुमी पळयल्या उपरांत तो प्रोजेक्ट एप्रूव दाखयतलो जातलो. म्हणजे फक्त कावन्सिलरांक जाय आनी दाजीक जाय तसो न्ही, वास्कोंतल्या प्रत्येक नागरिकाक जसो जाय तसो तो प्रोजेक्ट जातलो. म्हणून हांवें म्हटलां इट वील बी द फ्युचरिस्टीक डेव्हलपमेंट ऑफ द वास्को सिटी. खेळा मंत्री रमेश तवडकर हांचे लेगीत ह्या कार्यावळीत उलोवप जालें. फुडल्या 2 वर्सां तो उबो जालो आसत जर जायत जाल्यार तो तंतोतंत ह्या सगळ्या आमचे जे मोख आसा ते मोख फुलफील करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताचो उपयोग जावचो, ती जबाबदारी जशी आमदाराची आसा, जशे मागणी करणारे सगळ्या नगरसेवक, नगराध्यक्ष आणि बाकी स्थानिक कार्यकर्ते आसा तांची जबाबदारी आसा. आणि त्यामुळेच आमची सगळ्यांची जबाबदारी वाडटा. त्यामुळे सगळ्याकडे विनंती करता की ज्या तरेन हांगा डबल इंजिन सरकारचो जो विकास सगळे कडेन जाता आनी देशाक ताजो परिणाम दिसता आमकां. आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसापरान परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांत कंत्राटाचेर काम करपी कर्मचाऱ्यांक गृह आधार येवजणेचो लाव मेळचो हे खातीर आपूण यत्न करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ह्या विशयात लक्ष घालतले असो विश्वास लेगीत तांणी उक्तायलो. खबराकारांनी विचारिल्ल्या एका प्रश्नाचेर तांणी जाप दिली. आणि हे गृह आधार जे थांबवलेले जे लोक होमगार्ड आहे, कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्टवर आहे, ते परत एकदा सरकारने विचार करायचं, ही बी चर्चा मुख्यमंत्री केलेली आहे. त्यांनी चर्चा करूया म्हणून सांगितलेलं आहे. आणि माझ्या डिपार्टमेंटला बी हे सगळे केसेस कंपाईल करून सरकारकडे पाठवायचा मी आदेश दिलेला आहे. कारण कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्टला गृह आधार रद्द होऊ नये ही मी विनंती मुख्यमंत्र्याला केलेली आहे. म्हणजे ते पेमेंटवर त्यांना खूप त्याचा फायदा होतो. गोंयांतल्या भुरग्यां मदल्या सुप्त कलागुणांक वाव दिवपा खातीर तशेंच तांच्या कलागुणांची उदरगत करपा खातीर सरकार बांदील आसा. कोरगांव आनी मांद्रे ह्या गांवांत नवीन बालभवन केंद्रां सुरू करतले अशी घोशणा गोंय बालभवनाचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे हांणी केल्या. कोरगांवांत आयोजीत केल्ल्या बालभवनाचे कला प्रदर्शनय आनी कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले.
बेगीन कदाचित मे म्हयनो सोंपच्या पयलीं मांद्रेचें गांव एक बाल करून केंद्र सुरू मांद्र्या बरोबर मोर्जेने सुरू केलें कारण पयलीं आमची 4 दिसां पयलीं कोडा डायरेक्टर मिटींग जाली त्या कोडा डायरेक्टर मिटींगेक हांवें दोनूय मांद्रे आनी मोर्जी हे दोनूय गांवांनी बाल म्हणून केंद्र सुरू करपाचें ठरयलां आनी थारायलां. नांदुरा पंचायत वाठारात माऊली कॉलनी ह्या नव्या रस्त्याचे लोकार्पण नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांचे हस्तुकी जाले. ह्या नव्या रस्त्याच्या बांदकामाक लागून रस्त्यावयली येरादारी सुरळीत जातली असो विश्वास मंत्री हळर्णकार हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. हो देवळा फाटलो मेन रोड एकूच जालो हो आयज आमी इनॉग्रेशन केलां आनी हो बेगीनचे बेगीन जातलें आनी तेज्या बरोबर आतां आमी आनीकूय थोडे कितें हॉल जावं क्रिकेटी खातीर कित्याक ह्या गांवांत एक ल्हानसो गांव आमच्या मतदारसंघाचो ह्या गांवांत बऱ्यांचे बरे प्लेयर आहात बरी टीम आहा आनी सबंद आनी बऱ्या हितूनच भरगे यूथ जे इतके आहा हे बऱ्या हितून ह्या प्रोग्रेसीव हितून मोडान काम करतात तेन्ना ह्या गांवचे जबाबदारी आपल्या पयलीं पासूनच हांव सदांच ह्या गांवांक सदांच प्राधान्य दितालो कारण जास्तीत जास्त सहकार्य ह्या लोकांचे म्हज्या फाटसून म्हाका दिताले आनी ह्या खातीरूच अजून आनी उरोंक ना तरी आनी जास्तीत जास्त काम करपाची म्हाजी इच्छा. एफडीए म्हळ्यार अन्न आणि वखदा प्रशासन अधिकाऱ्यांनी निकृष्ट दर्जाच्या अन्न पदार्थांची विक्री करपी घटका आड कारवाय खरपणान सुरू केल्या. काल शिवोले घातिल्ल्या धाडीत प्रशासनान रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या खाद्य पदार्थाच्या विक्री स्टॉलांचेर धाड घालून मानवी जिविताक हानिकारक अन्न पदार्थ जप्त केले. एफडीएचे अधिकारी रिचर्ड नोरोना हांच्या फुडारपणाखाला हांच्या पयलीं म्हापसा गुडये हडफडे आणि बागा हांगा लेगीत अशी कारवाय केल्ली. अधिकारी नोरोना हांणी हे कारवाये विशीं अदीक म्हायती दिली. इन्स्पेक्शन केलं आयज शिवोले तारीर काय फास्ट फूड चलतले आणि ह्या फास्ट फूडांक आमी इन्स्पेक्ट करून 4 फास्ट फूडांक बंद केल्या आणि बंद करचो मेन कारण म्हणजे जे त्यांचे हायजीन नॉर्म्स असलेले ते फॉलो करनासलेले सो तांकां आमी सगळ्यांक नोटिसीस इश्यू केल्या आणि 15 days टायम दिला कंप्लाय करपाक आणि कंप्लायन्स केल्या नंतर त्यांचे रिव्हेरिफिकेशन जावन कंप्लाय केला जाल्यार तांकां परते आमी परमिशन चालू करून दितले. ताच्या भायर आमी एक आयस फॅक्टरी हिंगा चॅक केल्या. काही वीक फाटी आमच्या ऑफिसान आमी मिटींग घेतलेली सगळे आयस मॅन्युफॅक्चररांक तांकां सांगलेलें की टेस्टिंग हें खूब गरजेचें म्हणून आणि पोस्ट दॅट आमी आमचे आतां चॅक्स चालू केले. सेवरल आयस फॅक्टरीज आमी विजीट करीत आसा. आयज शिवोले बसलेली ती चॅक केल्या आणि टेस्ट रिपोर्ट ना असलेल्या कारणान तांकां बंद करून सगळे जाग्यार घालून परते चालू करूंक लायल्या. ताजकतात सुरू आशिल्ल्या 15 वर्सां पिराये सकयल्या आशियाई मुष्टियोद्धा सर्तीत भारतीय खेळगड्यांनी मोलादीक कामगिरी करून भारताचो झेंडो उंचेल्या पांवड्यार पावयला. भारतीय मुष्टियोद्धांनी हे सर्तीत 30तली 27 पदकां घेवन मोलादीक कामगिरी केल्या. 15 वर्सां पिराये सकयल्या चलयांनी 15तली 14 पदकां जाल्यार चल्यांनी 15तली 13 पदकां निश्चित केल्यात. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदूर वर्सपुर्ती निमतान राष्ट्रपती प्रधानमंत्री यांचे सयत मानेस्तांनी भारतीय सैन्य दळाक केलो सलाम. आतंकवादी कर्तुबांक भारताक थारना दिल्ली शिटकावणी. केंद्रीय कामकाज आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय हांच्या हस्तुकी आयच्यान मोफत भलायकी तपासणी कार्यावळ सुरू. देशभरांतल्या कामगारां खातीर चालीक लायल्या येवजण. राज्यांतल्या पारंपारीक कला नाट्य आणि नाचाचे शिक्षणा खातीर शिश्यवृत्ती येवजण जाहीर. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांक दिल्या माहिती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी वास्कोत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे जाले लोकार्पण. बुन्यादी फातर बसोवपाचो जाली कार्यावळ. बिहारात मुखेलमंत्री सम्राट चौधरी हांच्या कॅबिनेटचो जालो विस्तार. सोपुतविधी कार्यावळीक प्रधानमंत्र्यांची जाली उपस्थिती.
आणि इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे फाल्यां 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.